नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याचे गोयच्या मुख्यमंत्र्याक पत्रांत मादयचे उदक वळोवपाची भाषा। पत्राचो WRD करतले अभ्यास, आपली भूमिका स्पष्ट। पर्रीकार उलयलो। दाबोळे एअरपोर्टार INS हंसा रनवेचेर फायटर जेटाक उजो। वेळ बरो, पायलट बऱ्यान साल्वार। फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आठापा। एअरपोर्ट ऑपरेशन्स कांय वेळ बंद। गोयचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आता कॅशलेस। SBI HDFCंतल्यान व्यवहार। RTOची 61 फॉर्मां ऑनलायन आनी फ्री। टॅक्सीनी डिजिटल मिटरांक 2 दिसांत टेंडर। सरकारान गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या कारभाराचेर काडची श्वेतपत्रिका। बँकेची आर्थीक परिस्थिती लोकांमुखार हाडात, मागता काँग्रेस। मडगांव वेस्टर्न बायपासाक विरोध जाता म्हूण स्वता मुख्यमंत्र्याच्या आमदारांक घेवन इन्स्पेक्शन। लोकांक पूल नाका, स्ट्रीटाचेर रस्तो शक्य ना। मुख्यमंत्री काडटा वेगळोच उपाय। आणि विमानाचे तंत्रीक बिगाडाक लागून FC गोवा टीम दाबोळे हुमकळी। मीग अपघाता खातीर न्ही म्हणटा एअरपोर्ट डायरेक्टर। ATK आडच्या मॅची खातीर 6:15 जाले टेक ऑफ। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे येडियुरप्पाक पत्र पिवपाच्या उदकाचेर। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री हे पत्रांत म्हादय वळोवपाचे आनी बाकीचे इशू काडटा। कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याचे पर्रीकाराक पत्र आयलां। आपणे तें पत्र WRDक धाडलां म्हूण पर्रीकारान मिडियाक सांगलें। म्हादयचेर आपली भूमिका स्पष्ट। लोकसभेत कोणीय कितेंय मागता जाल्यार आपूण कितें करूं काय म्हूण पर्रीकार मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। कोणेय दुसरो डिमांड करता पळय ताका हांव रिस्पॉन्सिबल ना न्ही। हांवें तुमकां म्हजो स्टँड क्लियर सांगलो। आय हॅव गिवन यू माय स्टँड व्हेरी क्लियरली टायम एंड अगेन। I have written the letter to Yedurappa, and the letter says that I am ready to talk within the parameters of Madai Tribunal. हाजो अर्थ कितें जाता हें म्हाका तांच्यांनी पत्र बरोवन म्हज्या पत्राचो आधार घेवन म्हाका पत्र जर बरयत हांव आपोवन हाडून सारकें एक्सप्लेनेशन दिता प्रत्येकाक। Chief Minister of Karnataka has written a complete tangentially different letter to me, so I have sent it to Irrigation Department to analyze it. It has nothing to do with what I have written. Secondly, I didn't write to him. He wants tripartite meeting. He wants to discuss about diversion of Madai water to other basin. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयतना म्हादयचो विशय परत आयलो। 21 NGO एकठांय येवन मिडिया कडेन उलयतात। आपल्याक कोणेच कितेंच बरोवन धाडूंक ना। पर्रीकारान म्हादयच्या उगमाचेर मिडियाक लॅक्चरूय दिलें। I am taking all these 21 people, NGOs, I am writing letters to them because they have not written anything to me. They are only giving it to the media. Not a single letter on Madai has been received by me so far. NGO म्हणजे कितें? अजित सिंग राणे ही जी NGO, ही इज अ लेबर युनियन लिडर। तूं नांवां काड, तुका लक्षांत येतलें की तेच नेहमीचे कलाकार। हांगा जर चिंता आसा, in spite of that, I do take into consideration every viewpoint, whether तो नेहमीचोच कलाकार आसा काय तो नवीन कलाकार आसा हो वेगळो विशय। म्हादय बेजीन डेफिसीट आसा काय डेफिसीट ना, दॅट इज द इशू बिफोर द ट्रिब्युनल। आमी डॉक्युमेंटरी एविडन्सा सकट प्रूव्ह केला की 75% डिपेंडेबल वॉटर अवेलेबिलिटी इन म्हादय इज अबाउट 115 TMC. Requirement in Madai Basin of Karnataka, Maharashtra and Goa is about 145 TMC. Therefore, the river basin, the river is negative on requirement. Therefore, water cannot be removed from that river and taken to some other river. That is a point before the tribunal, main point. If someone thinks that water cannot be taken by Karnataka, he is living in fool's paradise. He doesn't understand law. A river which flows through Karnataka, how can you deny water to them? But they cannot take the water to some other area.
धारगळे स्पोर्ट्स सिटी जावची ना. जीसीए थंय क्रिकेट स्टेडियम बांधतली म्हूण पर्रीकार आनी खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान स्पश्ट केलां. सुमार 1,89,000 स्क्वेअर मेत्र जमीन 33 वर्सां खातीर जीसीएक लिजार दितले. धारगळ जे स्पोर्ट्स सिटी खातीर जागो घेतलेलो थंय 1,89,000 स्क्वेअर मिटर हो जागो जीसीएक दिवपाचो केला आनी जीसीए थ्रू हो इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे क्रिकेट स्टेडियम हो धारगळ येवपाचो आसा. थंय स्पोर्ट्स सिटी जावपाची आसलेली थंय क्रिकेट स्टेडियम जाता. 19 कोटी हे जाग्याचे लीज, तातले 50% पयलीं आनी 50% बांदून जातकच वापरच्या पयलीं डेपॉझीट करूंक जाय. त्या शिवाय लीज भाडें आसतलें ₹1 पर स्क्वेअर मिटर आनी 33 वर्सांची इनिशियल लीज मागीर 33-66 वर्सां वाडूंक शकता. 50% लीज एमावंटाचे पयशे तांच्यांनी ऑलरेडी 7.5 आनी 8.5 कोटी पयलींच दिल्ले आमकां. सो आनीक कोटी तांकां इमिजिएटली भरचे पडटले बिफोर दे टेक पोजेशन. तांकां कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करून प्रत्यक्ष ताजो वापर करच्या पयलीं उरलेले पयशे भरचे पडटले 9.5 कोटी. सो 19 कोटी टोटल येतले. त्या शिवाय 5% कमर्शियल जर कितें भितर हें केलें एक्टिविटी जाल्यार 5% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर कमर्शियल रेवेन्यू 5% ऑफ प्रॉफिट न्हय 5% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर कमर्शियल एक्टिविटी विल हॅव टू बी गिवन टू द गव्हर्मेंट. प्लस गव्हर्मेंटाक 2,000 प्लस 200 पासीस. एमपीटीत कोळशाच्या एक्सपान्शनाचेर सरकाराचो स्टँड क्लियर आसा. पर्रीकारान काँग्रेस आनी शांताराम नायकाचेर बाण मारलो. शांताराम नायक जाणटो जाला, ताका डिमेन्शिया जाला आसूंक जाय. बर्थ एक्सपान्शन प्लान, कार्गो हँडलिंग एक्सपान्शन प्लान, इट इज एक्सपान्शन ऑफ द बर्थ. वी आर ओपोजिंग कोल एक्सपान्शन. इफ दे यूज द बर्थ फॉर सम अदर रिजन आय हॅव नो प्रॉब्लेम. फॉर एक्झाम्पल कोणाक स्टील इम्पोर्ट करूंक जाय, कोणाक वूड चीप इन अ पॅक्ड फॉर्म इम्पोर्ट करूंक जाय जाल्यार आय हॅव नो ऑब्जेक्शन टू इट. बट कोळसो थंय चड वाडोवपाक आमचें ऑब्जेक्शन आहा. मेरशेन नव्या कोर्ट बिल्डिंगेच्या खर्चाक एक्सपेंडिचर फायनान्स कमिटीची मान्यताय नाशिल्ली. तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळान क्लियर केलो. Construction of new district and subordinate courts complex at मेरशे in तिसवाडी तालुका हाका EFC न घेता काही गोष्टी केल्ल्यो ते आतां since EFC was not there, cabinet has approved this proposal. One is debt relief scheme for mining affected borrowers of financial डिसेंबर पर्यंत जी आमी हे केल्ली ती मार्च पर्यंत एक्सटेंड केल्या. इतले मजगती कर्नाटकांतल्या मलगुंडा वाठारात बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस म्हादयच्या विशयावयल्यान राजकारण करता म्हूण आंदोलन केलें. हायवे आडयलो, रस्त्यार टायर जळ्ळे. गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटका बरोबर चर्चेक तयार आसतना काँग्रेस प्रकरण चिगळावन घालता म्हूण बीजेपीन इशू केला. म्हादयचो इशू काँग्रेस आनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचे आड तापयात म्हूण आयतारा बंगळुरूचे बसकेत अध्यक्ष अमित शाह बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक सांगून गेल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दाबोळ्या आयने संस्था तळाच्या रनवेचेर बुधवारा फायटर जेटाक उजो लागलो. जेट काबार. नित्याचे प्रॅक्टीस उड्डाणाचेर आसतना जेट खंय टेक ऑफ करपाक वताले तेन्नाच उजो लागलो म्हूण कळटा. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. बरो वेळ उजो उरलो. वेळ बरो म्हूण पायलट साल्वार. दाबोळे रनवे वेली ऑपरेशन्स कांय वेळ बंद उरलीं. अपघाताची नौदळ चौकशी करता. It was just an accident. Okay. The aircraft couldn't take off. It was on a takeoff. It didn't take off. Developed some snag and it went off the runway. Okay. And pilot is safe. Okay. Pilot came out of the aircraft. It is safe. The flights were stopped for some time. This happened at about 1210. Okay. And we stopped the flying for about half an hour. Okay, sir. But then the flight got resumed very soon, the civil flights, etc., which is going on. Okay, sir. So there were basically no casualties at all. No casualty in the sense like what you think casualty. No. Okay. No So, death or anything. Yeah. Sir, what is the flight? Was it a MiG-29? Correct. It was a MiG-29K Navy aircraft, Navy fighter pilot. Okay. give a commercial break.